होणजुण राती पुण्यातले पर्यटक आणि थंयच्या लोकांमदी पेटिल्ले झगड्यांचे कोफुसांव जावन निमणे पुलीस आनी थळाव्यांमदी पेटलां। होणजुण एका हॉटेलांत आशिल्ले पार्टीचे वेळार मारिल्ले मारान गाडयेर पडिल्ल्यान पर्यटक आनी लोकांमदी पेटले। तातूंत एकलो जखमीय जालो। सकाळीं पुलीस पंचनामो करपाक गेले तेन्ना साक्षीदार रावपा खातीर पुलिसांनी एकल्याक धमकायलो म्हूण थंयचे लोक आनी पुलिसांमदी पेटलां। हातूंत मंत्री दयानंद मांद्रेकार मदीं पडला। पुलिसांचेर कारवाय करची म्हूण लोकांनी आतां नेट धरला। पर्यटकां कडेन झगडी उरली कडेक सध्या पुलिस आनी थळाव्यांमदी पेटलां। 5000 का गार्लेंड जलाया था, तो फिर वहाँ पर उन लोगों के साथ उनको कुछ तो प्रॉब्लम था, तो उन्होंने हम लोग उनकी गाड़ी पे क्या हुआ कुछ मालूम नहीं, गाली गलौज हो गया था। तो उन्होंने हम लोगों को रात को ही धमकी दिया कि हम लोग कल सुबह को आपको देखेंगे। तो हमारे भाई साहब लेडीज़ लोगों को बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे, उन्होंने जैसे गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने सीधा इन लोगों के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद फिर हम लोगों का उनके साथ झड़प होगा। आमच्या गावचे लोक आसले सो आनी ते कोवच्यो बिच्यो ते खूब पडलेले आसले सर। पुलीस ते पंचनामा करता तो एक कवळेकर PSI म्हणून म्हाका कितें त्यो म्हणून कोवच्यो पडले त्यो बरे म्हणून म्हाका। हांव म्हटलें बरी ना कोवच्यो, कित्याक बरी ना काय हांव कित्याक बरूं म्हटलें, तुमचो स्टाफ आहा जाल्यार तुमी बरा म्हटलें। म्हाका म्हटलें बरपाची गरज ना म्हटलें, नाजाल्यार तुमचे कोण मनीस आहा जाल्यार म्हटलें घरा कडसून हाड आनी बर म्हटलें ना जाल्यार आमकां पब्लीक आमी म्हटलें वर्कर्स तुमचे म्हटलें। तर सेकंड थिंग म्हाका म्हणलें तूं म्हणलो विटनस राव म्हणलो म्हाका। हांव म्हटलें विटनस बी काय रावना म्हटलें, विटनस राव जाल्यार तुमचे दवर म्हटलें कोणाकूय। हांवें परतें सांगलें म्हाजेर तो बेजार म्हाका तो मारपाक आयलो म्हाज्या कॉलराक गट धरलो, जिपीन दुखलून बी घातलो म्हाका म्हाज्या। PN सांगलां ते इमिडिएट एक्शन घेतले। हांव होम मिनिस्टराशीनूय उलयलां, होम मिनिस्टरानूय सांगलां की तेंचेर एक्शन जातली म्हणून। आमी पळयता कितें एक्शन जातलें। टुरिस्ट हांगा टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसल्या कारणान कोण तरी टुरिस्ट येता, कोण तरी झगडटा, कोण तरी कितें करता, पूण सगळे इश्यू आहा ते आमी घेवन बसतले हांगा। आनी काय एकंदर पुलिसांची जी वागणूक आहा पळय न्हू, ही म्हाका दिसता दादागिरी शिवाय तेंची हेच नासना। लोकांशी तेंचे उलोवप सुद्दां इतकें एरोगंट आसता। सेसा फुटबॉल अकादमी सारकेल्यो आनीक फुटबॉल अकादमी सुरू जावंक जाय अशी गरज अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचो सचिव कुशल दासान उक्तायल्या। महासंघाच्यो फुटबॉल अकादमी सेझाची आनी धेंपोची अकादमी मेळून भारताचो फुटबॉल बरे पैकी वयर काडपाक शकतात अशें दास म्हणटा। धेंपोची अकादमी 2014 म्हणल्यार सुरू जातली अशें धेंपो उद्देग समूहाचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंप्यान सेझा अकादमीच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें। सेझा फुटबॉल अकादमी बरोबर वावरपाची इत्साय ताणें उक्तायली। All goes well, we probably could have an academy up and running in the year by 2014, and I think it will be wonderful to share a unique understanding with Seza Football Academy. I think rather than competition, we are still miles and miles to go to achieve things together. So I would warmly welcome as and when our academy starts rolling out in terms of having a definite structure to it. The Seza management and Dempo Sports Club management should discuss together how we could really make the academies more vibrant and to see to it that these boys who are passing out have real unique opportunities in terms of having gainful opportunities in the game of football. AIFF academies, these academies, we should all work together and find local talented players, not just strikers, midfielders, everything. And I think player development is the only way we can find good strikers. But the good thing is all these academies coming up, the AIFF academies, the CESA academy which already exists, Dempo coming up with their own academy, that is the way forward. And after some time, it will take some time, maybe 5 years, maybe 10 years, I don't know, we will produce the kind of players who can take India forward. तुमकां ह्यो खबरो चुकले आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटले। इतल्यान खबरांचें चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।